आता ड्रग्साचो जो व्यवसाय तो प्रचंड प्रमाणात फोफावलेलो आसा आणि हे जे सगळे कोण हँडल करता पळय त्याच्या बद्दल जर हांव आतां तुमकां ओपनली सांगूंक गेलो जाल्यार फाल्यां म्हाका जितें मारतलें हें आसा तेजे पयलीं घडलेलें आसा पण हांव तसो मरपाक भियाना पण तो पाब्लो एस्कोबार म्हणटा तो हें सगळें चलयता आनी ह्या पाब्लो एस्कोबारा जें कितें आसा पळय भितरलें तें सगळें हांवें CMा कडेन सांगलेलें आसा आनी CMाक तें सगळें इन रायटिंगान दिल्लें आसा डिटेल पावलां आतां तेचेर CM कितें तें ठरोवपाचें आसात आनी असल्या हेजेर कारवाई जावप ही खरें म्हणजे सगळ्या शिवोली मतदारसंघांतल्या गोरगरीब जनतेची मागणी आसा स्वाभिमानी शिवोलकारांक असल्या तरेची हे जे चलता पळय ड्रग्साचें आनी हे खरें म्हणजे शिवोलकार तिरस्कार करता अशा गोश्टींचो आनी जेणे करून प्रत्येकाच्या कुटुंबातले भुरगे आज ह्या ड्रग्साच्या आहारी गेल्ले आसा बळी पडलेले आसा पण त्या आवय बापायचें दुख्ख आमकां खबर आसा ते आमचे कडेन येवन सांगता की आमचे भुरगे बळी पडले वयतात म्हणून आनी आज म्हाका अशें दिसता की अशा तरेचे हे जे वायट कृत्यां करणारे पाब्लो एस्कोबार आसा अशें अनेक जाल्यात ते पाब्लो एस्कोबार वयता थंय मेळटा पण हो एक जो मेन पाब्लो एस्कोबार आहा त्याची नांगी ठेसपाची वेळ येयल्ली आसा आनी CM तेजेर बेगीनूच पावलां उखलतले आनी एक बऱ्या तरेचें प्रशासन हांव एक्सपेक्ट करता मुख्यमंत्र्यां कडल्यान एक बऱ्या तरेचें एडमिनिस्ट्रेशन एक बऱ्या तरेचे निर्णय ते योग्य अशे ते हेजे खातें तेंचे कडेन आसा तेंचे ते पुलीस खातें तेंचे कडेन आसा त्यामुळे ते समर्थ आसा ह्या गोश्टींचेर आनी ही गोश्ट ते मार्गाक लायतले अशी हांव अपेक्षा येणाऱ्या फुडल्या काळान ड्रग्स फ्री फ्रॉम गोवा शिवोलीम जावंकूच जाय रे तुमकां दिसना जावचो कसो हांगा प्रत्येक घरा कडेन पेरंट्स म्हाज्या घरा कडेन येता आनी सांगता की आपल्या भुरग्याचें अशें जालां तशें जालां तें पळोवन वायट दिसता म्हणून आमी जर तेंच्यो भावना जर पत्रकार माध्यमां मार्फत जर मांडटा आमी प्रशासना समोर माननीय मुख्यमंत्र्यांसमोर आनी हांव अपील करता ह्या प्रसाराच्या माध्यमांतल्यान अशा तरेच्या गोश्टीक आळा बसप ही आज अत्यंत गरजेची बाब आसा आनी हांव अपेक्षा करता आनी मुख्यमंत्र्यांकूय हांवें कळयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी हेजेर योग्य अशी कारवाई करपाचें आश्वासन दिलां.